नमस्कार आणि येवकार तुमकां परत एकदा गोंयकारपणाच्या ह्या जस्ट कॅज्युअल ह्या कार्यक्रमात. आज आमकां जॉइन जाता AICC मेंबर अँड CWC परमनंट इन्वायटी बाब गिरीश चोडणकर, जे काँग्रेसचे तामिळनाडू आणि पॉंडिचेरीचे इन्चार्ज आसात. गिरीश बाबाक आमी इतल्याकूच आपयला हांगा कारण गोंयांत काँग्रेस पार्टी भितर खुबशे घडामोडी जावपाचे दिसता. कोण म्हणटा प्रेजिडेंट काडटा, कोण म्हणटा LOP चेंज करतात आणि अशेंय म्हटलें वता की गिरीश बाब परत काँग्रेस प्रेजिडेंट म्हणून नेमणूक जातली म्हणून. गिरीश बाब येवकार तुका पयलो एकदा आमच्या ह्या स्टुडियोन. तूं फाटीं येयल्लो तेन्ना स्टुडियो नासलो, तूं भायर बसलेले आमी. ह्या स्टुडियोन तूं पावलो. सांगप म्हणल्यार खुबश्यो बोवाळ चालू आहा की यू आर कमींग बॅक एज द प्रेजिडेंट ऑफ काँग्रेस. वॉट इज युअर फर्स्ट रिएक्शन? आमचें कितें आसता, पार्टी जी डिसिजन घेता ती फायनल आसता. आमी लायक मिशनरीज. पार्टीन सांगलें आमगे कडेन वच तें वचपाचें. सो नॉर्थ इस्टा जाल्यार नॉर्थ इस्ट, झारखंड जाल्यार झारखंड, तामिळनाडू, पॉंडिचेरी जें कितें काम आमी पार्टीन दिता तें जावपाचें. पूण सद्याक तामिळनाडून पॉंडिचेरीची इलेक्शनां मार्च एप्रील येत्या आसाक, म्हणजे जवळ जवळ 6-7 म्हयने उरल्यात. आणि ती व्हडली स्टेट, म्हणजे तामिळनाडू जवळ जवळ 234 सीट्स आणि पॉंडिचेरी जवळ जवळ 30 सीट्स. दोन्ही स्टेटी म्हाज्या अंडर आसात आणि एका बरोबर इलेक्शन. आणि थंय खूब आमी काम खूब जोरान सुरू केल्लें आसा. सो ह्या संदर्भान ते म्हाजो विचार कित्याक करतले हो एक पयलो प्रश्न पडटा. सो बेजिकली तुका अजून कांयच सेंटरा कडल्यान कळोंक ना. फाटल्या दिसांनी कितें म्हणटाले की 28 तारखे पयलीं चेंजीस जातले. तांणी दुसऱ्या स्टेटींनी प्रेजिडेंट चेंज केले, हरियाणान चेंज केले. आमकां अशें दिसून येतालें की गोंयानूय चेंज जायत काय म्हणून. कित्याक बोवाळ वारे अशें चल्लेले की अमित पाटकर आनी युरी आलेमांव आर गोइंग टू बी सॅक्ड. सो म्हाका तुका अजून कांयच कळोवन दिवंक ना म्हणटा तूं. यू डिडंट हॅव एनी डिस्कशन विथ राहुल गांधी? No. Rahul Gandhi directly don't get involved in this because he is the LOP. Now it's basically आमगे काँग्रेस प्रेसिडेंट खरगेजी, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गनायझेशन, मागीर आमचे वेणुगोपालजी, ठाकरेजी, अंजलीजी, बेजिकली तेंचें काम आसता जर कितें चेंजीस जावं कितें आसतलें. गिरीश, you are a very close confidant of Rahul Gandhi, Mallikarjun Khargeji. Kharge is not well. Is this the reason that could be there is delay in change of guard? No. Or the central leadership is really looking into changing the guard? So I don't know because I can't speak on their behalf. Actually, it is their domain where any change in leadership in the state happens. There I will have no role unless there will be some consultation. Even as a CWC permanent invitee? It will be consultative role. It's basically they had asked me to identify OBC, SC leaders and ST leaders in Goa. Basically, they feel that we need to promote, because it's Rahul Gandhiji's vision that leadership from SC, tribal samaj आणि OBC समाज हांगा promote करपाक जाय, जे आमचे मातशें lacking आसा. So I was given a task that you identify these good leaders from this community and we should promote them in a very aggressive way. So in coming elections also we have to promote lot of faces from OBC आणि ST. हांगा SC म्हणटकीर एक सीट रिजर्व आसा, पॉप्युलेशन खूब कमी आसा. सो हें एक म्हाका टास्क तेणी दिल्लें which I am working on actually. As the former president of Goa Pradesh Congress Committee, you handled a lot of elections. तुवें पयले खुबशे leaders last elections when there was a wind of change, लोकांक दिसताले की काँग्रेस निवडून येतली. RGP आयली आनी मागीर रिजनल ते डिविजन ऑफ वोट्स जाले and काँग्रेस somehow lost. तुका कितें दिसता आतां सद्या आफ्टर द इलेक्शन्स काँग्रेस has suddenly disappeared from the scene? तुका दिसता is there a change of guard needed as a AICC member? I'm not asking you as a former president. See, definitely there is a need of a collective leadership in the state. Is basically
is not that we don't have a strength or we don't have foot soldiers in Goa. We have lot of dedicated Congress cadre. So somehow they are little away. So first immediate task is how to unite all of them under the Congress banner, who have worked in this party for several years. असे कितलेशेच लोक आसात म्हणजे ते आतां आल्तीन गोम्स आमचे नॉर्मली इलेक्शन कमिशनाचें काम जावं बाकीचे पळयताले. MK Sheikh who is well versed with the organization, त्रिबोल डिसोजा धर तूं, एल्विस गोम्स पार्टीक जॉयन जालो, आमी तेजो कितलो यूज करता काय कितें. जना भांडारी जो स्ट्रीट फायटर नॉर्मली यूज टू लीड द एजिटेशन्स. मागीर तुगेले वरद, मागीर विकास प्रभू देसाय, अशे पजलीप दोराट, अशे कितलेशेच आनी गेल्ले इलेक्शनाचे कॅन्डिडेट जे हरलेले आसा तेंचे कडेन सुद्दां. सो हांकां बेजिकली ही नांवां थोडी घेतले काय आनी बाबी भक्कर तितूंक आसतले, अशें करून खूब नांवां आसात जांकां एक्टिवेट करपाक जाय परते पार्टीन. आनी मोस्ट ऑफ दीज आर OBC एंड ST फेसीस. सो हांकां जो मेरेन प्रमोट करून त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक जबाबदारी दिवन एक लिडरशीप बिल्ड करपाची गरज आसा. डेफिनेटली काँग्रेस कॅन रिवायव. इवन लास्ट आमचे जे परफॉर्मन्स आशिल्ले पार्लमेंटाचे सुद्दां, इट इज ऑल्सो वी रिटेन 1 सीट. पूण रिटेन करता आसतना वी लॉस्ट अराउंड 3% ऑफ द वोट्स दॅन वॉट वी हॅव गेन इन 2019. In 2019 we have gained 7% of the votes as compared to the 2014 elections. कारण ह्या पावटी आमची युनिटी आनी हे आशिल्ली. सो दॅट 3% आमचो जो वोट रेड्यूस जालो. इज अ लिटल तेजेर आमी वर्क करपाक जाय की पार्लमेंटाक आमी 3% वोट लॉस डिस्पायट देर वॉज ऑल पार्टीज टुगेदर. whereas 2019 every party contested. माझा क्वेश्चन असलो गिरीश की देर इज अ लॉट ऑफ क्रिटिसिजम ऑफ अमित पाटकर आणि युरी अलेमो. ताजेर तुजें कितें एज अ AICC member and a CWC permanent invitee, what do you think? Are they doing good job? Yeah, see, as far as Yuri Alemo's performance I've seen, this assembly has been raising prominent Important issues. yeah. He has been raising more issues. Amit Patkar taking the issues, but what is more important is building the organization. First, आमचो जो मोहब्बत का दुकान जे राहुल गांधीन स्टार्ट केल्लें आसा, ते मोहब्बत का दुकान म्हाज्या कोतान पयलीं आमच्या काँग्रेस ऑर्गनायझेशना भितर जर स्टार्ट जालें आनीक सगळ्यांक जर वेंग मारून एक जालें जाल्यार ती खूब एनर्जी जातली. कारण जेन्ना आमचे आमदार गेले इलेक्शन जावन 8 जाता, तो एक बरो डेंट पडटा. तूं मोरली आमी सगळे डावन जाता, एक इफेक्ट येता तेजो. आनी तें परत बिल्ड करतलो जाल्यार आमचे कडेन फक्त 3 आमदार उरलेले आसात. लकीली एक खासदार आतां निवडून आयिल्लो आसा. सो हेतूंतल्यान आमचे जे तळघराक कार्यकर्तो जो आसा तो कुशीक आसा. आमचो जो वोटर आसा तो कुशीक आसा. फर्स्ट टास्क हांकां सगळ्यांक एकठांय हाडप आनी एकदां तो सगळो फोर्स एक जालो, नॅचरली आमचे जे वोटर्स आसात ते चार्ज जातले. वोटर जर एकदां चार्ज जालो ते करतले जाल्यार आमकां कंटिन्युअसली ऑन द ग्राउंड एजिटेशन घेवन सरकाराक आमी सिरियसली अपोज करपाक. तितून भितर प्रामुख्यान आमी मुख्यमंत्र्याक आनी सर्टन मंत्र्याक टार्गेट करपाक जाय. कारण आयज आमी सगळे उलयतात गोंय सारकें वाट लागला, लॉ एंड ऑर्डर, जबाबदार कोण? सो फर्स्ट कोण जबाबदार येता जाल्यार ताजो मुख्यमंत्री येता. म्हणजे कॅश फॉर जॉब हाजेर तर सारकें बोट मुख्यमंत्र्याचेर वयता. लॉ एंड ऑर्डर जो आतां कॉलेप्स जाता डायरेक्ट मुख्यमंत्र्याचेर वयता. लँड स्कॅमां जितलीं जातात, लँड कन्वर्शन हें सगळीं ही कोणाचेर वयता? ही मुख्यमंत्र्याचेर वयता, विश्वजीत राणेचेर वयता. बाकीचे मिनिस्टर आसात तेंचे सगळे करप्शन. आमी पॉइंटेड एक टार्गेट करून अटॅक जावपाक जाय. मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघात घुसपाक जाय आमी, ते थंय आमी थोडे कमी पडटा. सो हे सगळे जर गजाली जाल्यो जाल्यार डेफिनेटली आमची पार्टी कॅन बाउन्स बॅक. वी हॅव इनबिल्ड एनर्जी आणि गोंयकाराचे आमी मनान आसा. So you are saying the party is lacking in this regard. This can be corrected. No, this can be. So no need for change of leadership. See, that is up to the High Command whether to change the leadership or not to change the leadership. It is High Command's call. But basically, the issue is how to absorb more OBC and more tribal leaders into the leadership. हांकां कशें करून absorb करून हे प्रमोट करप.
तो टास्क आसा. आय थिंक गोंयची तर जनतेचो आनी हेजो जर सगळें हांवें पळयलो जाल्यार तो कल काँग्रेसी कडेन आसा. आमकां लोकांक कॉन्फिडन्स दिवपाक जाय की आमी ह्या सरकाराक फायट करतात आनी एट ते फावटी आमचो सरकार जातलो. हें आमी स्पीच करून न्ही, बाय एक्शन्स आमची जावपाक जाय. आमी म्हणटा आमी सगळें सरकार करतले हे जे लोक विश्वास दिना. आमची एक्शन आनी आमी कितें उलयतात तें मॅच जाता काय कितें. सो देर इज अ मिसमॅच रायट नाव. दॅट मॅचिंग जावपाक जाय. देन डेफिनेटली लोकांचो परत आमचेर येतलो, आमचे कडेन येतलो. गिरीश बाब, एज वी टॉक, आता तुम्ही खूप जणांची नावं घेतली. जना भंडारी, एल्विस गुम्स आणि MK शेख आणि आल्तिन गुम्स, खूप जणांची नावं घेतली तुम्ही. आता थोडी घेऊ ना, ही जप थोडे करून आणि सांगू ना. थोडा पण येतात देर ती. आर एलिगेशन्स इन द GPCC की गिरीश चोडणकर is running a parallel committee and he's creating a rift within the party. See, what is your opinion on that? 3 वर्सां जर पयले हांव कंप्लिटली खंयच इनवॉल्व ना. Yeah. हांव खंय फंक्शन, हांव जर गोंयांत आसलो ना पण आणि function- रुलिंग फॅक्शन जे आहा हम्म, ते म्हणटा देर आर डिफरंट फॅक्शन्स नाव. वन इज गिरीश चोडणकर फॅक्शन, वन इज अमित पाटकर फॅक्शन. आणि ते म्हणतात की गिरीश चोडणकर इज क्रिएटिंग अ रिफ्ट विदिन द GPCC. see, गिरीश चोडणकर हो पक्षाचो कार्यकर्तो. हम्म. जो पक्ष आमी गेले 25-30 वर्सां हे सगळे एक जावन बिल्ड केल्लो. इज नॉट जस्ट एक मनशाची पार्टी, 2 मनशाची पार्टी. आमी पक्षाचे कार्यकर्ते क्रिएट केल्या, गिरीश चोडणकराची न्ही. आतां हे सगळे जे नांवां हांवें ऑफिस बेरर थोडी आसात, थोडे ना, हांकां PCCन घेता आसतना म्हाका कोणें कन्सल्ट केलें ना. PCC कमिटी आशिल्ली, हे सगळे एब्जॉर्ब जाल्ले. आतां ते थोडे कित्याक कुशीक सरल्यात, कितें तांकां हांव सांगता की तुमी वचनाका, तुमी काम करनाका म्हणून. सो गिरीश वील बी द लास्ट पर्सन टू टेल एनीबडी दॅट यू डोंट डू द काँग्रेस वर्क. बिकॉज ही आमी बिल्ड केल्ली पार्टी, ही सगळे कार्यकर्त्याची पार्टी. तितून भितर दुसरें तुवें गिरीश चोडणकराक खंयचोय कार्यकर्त्यान सांगू न्ही की गिरीशान सांगलां तूं रिफ्ट कर, गिरीशान सांगलां तूं प्रोग्राम अटेंड करनाका, गिरीशान सांगलां तूं पार्टीचें काम करनाका. ऑन द कॉन्ट्री म्हाका कोणी फोन करता पार्टी फर्स्ट. कारण आमी जे बिल्ड केलां ते गिरीशाचे घर. आमी कोणाक पोस्ट दिता आसतना केन्ना सांगना हांव तुका पोस्ट दिता, तुवें म्हागे कार्यकर्ता. गिरीशालो कार्यकर्तो इज 0 इन गोवा. पक्षाचे कार्यकर्ते जे आसा ते पक्षाचे कार्यकर्ते. हांव सगळ्यांक सांगना कार्यकर्तो हो पक्षाचो आसता, मनशाचो नासता. सो म्हाजो कार्यकर्तो हो 0 आसा. आतां कितें आसा, हांव रिलेशन सगळ्यां कडेन दवरता. जे पण हे भुरगे आतां नांवां घेतली, ते यंग भरत माडोलकर, म्हाका मेळटा केन्नाय, सुनील कवठणकर, तुजो जना भंडारी, दीज आर द फूट सोल्जर्स ऑफ काँग्रेस इन गोवा. हे भुरग्यांनी हांव केन्ना पळयतालो, हांव धाकटेपणासून जेन्ना हांव कवरेज करतालो, दीज वर द नेम्स वर द कॉमन नेम्स. बाबी बागकर, हे सगळे कॉमन नांवां. सुनील कवठणकर टू बी व्हेरी एग्रेसिव्ह. पूण सध्या आतां जाला कितें, इज एक्सेसिबिलिटी अ प्रॉब्लम फॉर देम. So I don't know what is the problem. What do you mean? खूप जाण म्हणटा अमित पाटकर इज नॉट एक्सेसिबल. खंय पळयता ते फोन घेयना, काय ना, कोणाचेर थापड मारलो, कोणाचेर कितें केलें ते तुवें आयकलाच आसतलें. हाव इज काँग्रेस गोइंग टू फंक्शन विथ दिस कायंड ऑफ थिंग? सो दिस इज व्हेरी व्हेरी मायनर इश्यूज. आनी त्याच खातीर पयलीं एक शब्द वापरलेलो, राहुल नॉट अ मायनर इश्यू. एक स्टुडंट लिडराक ताणें थापड मारली. कितें म्हणटा, राहुल गांधीन एक मेसेज दिल्या देशाक. जेन्ना एक हेट्रेड स्टार्ट जाल्लो देशाक एक धर्माचे विरुद्ध, सर्टन मायनॉरिटीचे अगेन्स्ट, मोहब्बत का दुकान, आमकां राहुल गांधीचो हो स्लोगन गोंयांक आमच्या काँग्रेसीन पयलीं तो यूज करपाक जाय. आनी सगळे जितले हे आसात, म्हणजे तो स्टुडंट लिडर तूं मायनॉरिटीचो म्हणून म्हणटा मोहब्बत की दुकान? नो नो नो. हांव म्हणटा कितें, मोहब्बत की दुकान मिन्स यू हॅव टू लव इच अदर, यू हॅव टू शेअर द लव. आमी हेट आसा तो कशी दवरपाचो कोणाचो, कित्याकूय सी लायकींग डिसलायकींग ही खूब जाणांनी आसता. म्हागेली खूब स्ट्रॉंग आसपा, लायकींग आसपा, कितें स्ट्रॉंग दिसता. बट वेन इट कम्स टू पार्टीचे लायकींग एंड डिसलायकींग इज इम्पॉर्टंट, नॉट इंडिव्हिज्युअल्स. पार्टीचे लायकींग एंड डिसलायकींग कितें, जे डिफेक्टर गेल्यार, सो पार्टी इज टू हेट देम. सो हांव म्हणटा पार्टीचे हे दुस्मान. सो पार्टी जे कार्यकर्ते आसात ते कार्यकर्तो कसो आसूं, पर्सनल लायकींग डिसलायकींग मे बी वेरियस इश्यूज, पूण ती पर्सनल लायक्स एंड डिसलायक्स शूड नॉट रिफ्लेक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द पार्टी. देशांतले व्हडले व्हडले लिडर, राहुल गांधी खूब त्रास करताले
दिल्ली. राहुल गांधी केन्ना तांकां हेट करनाशिल्लो. राहुल गांधी ऑन द कॉन्ट्री इज टू स्टील कंटिन्यू लविंग देम. गिरीश म्हाका एक सांग, इतले प्रॉब्लेम्स आहा गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीन, इतले अमित फोन घेना कोणाचे, ही बिहेव्स व्हेरी वायलंटली. हे एज अ AICC मेंबर तूं राहुल गांधी पर्यंत पावयना हे गजाली? हे सगळे हांव सांगता की हे सगळे मायनर बारीक इश्यूज. हाऊ इट ते कॅन बी बसून- मायनर, गिरीश? व्हॉट यू आर टॉकिंग? दिस कॅनॉट बी मायनर इश्यूज हियर. हे इश्यूज टॅकल So it becomes then the party is a minor thing. तू ज्या तरेन म्हणटा मायनर इश्यूज म्हणून, ते मागीर पार्टीचो स्टँडर्डूच लोवर करता. मायनर कित्याक म्हणटात? सपोज तुवें इश्यूज रेज केले, मी पटकन फोन घेयना, सो तेणें जर फोन घेवपाक कॉमेस केला. हांव एक्झाम्पल दिता तुका. जर ते कोणाक हें करना, तेका लागीं धरलो, कोणाच्या खांदार हात घातलो. I'm not saying you go and tell this to Rahul Gandhi. Yeah, there are other leaders. हे इश्यू राहुल गांधीक सांगपाचे न्ही. No, there are Anjali Nimbalkar is there. You can see, of course, they don't allow you to solve this. that I'm not interfering. कित्याक सेम तुमी सांगलें पळय म्हाजेर घाल, कित्याक हांव हें करता. आय विल बी द लास्ट पर्सन इफ आमचे पार्टी खंय जर डॅमेज जाता. But you have a responsibility for. I have a towards responsibility. GPCC. I have a responsibility, but our in charges, माणिकराव ठाकरेजी, ताका इतले पेशन्स आसतात. तो हांवें पळयलें का तेलंगणा आमी दोगांनी बरोबर काम केलां. थंय सारकी एकमेकाचें तोंड पळोवपाचें रेडी नाशिल्लें, असले लिडरांक ताणें लागीं हाडल्यात आनी त्या स्टेटीक ताणें आमकां जैत दिला. पासी आशिल्लो मनीस. तुगे कितले कंप्लेन कितें आयकपी. आमगेले अंजली निंबाळकर सायडीचीच आसा, ती येता, ती सगळ्यांक मिसळटा, ग्रावंड लेवलाचेर भोंवता. सगळे इश्यूज हे खबर आसा आनी दे वील हँडल दीस इश्यूज. दीज आर नॉट व्हडले इश्यू अशी न्ही. The entire, I'm asking you again, the entire GPCC is falling apart. एक आनी एक लिडर सोडून वता, दे आर मुव्हिंग असायड. ते तुजे पार्टीचें काम करना. यू सी सिंपल इश्यूज, जो रामा काणकोणकराचो इश्यू काडून पळय, वेर इज काँग्रेस अँड वेर आर द अदर पार्टीज? आशिल्ले कॉल दिल्ले आमी. एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो, प्रेस कॉन्फरन्स आशिल्ले म्हणल्यार ते प्रोटेस्टाक आसले गिरीश. दे वर जस्ट देयर फॉर, इट वॉज अ टोकन. युरी आनी हो अमित फक्त चल्ले वांगडा. ताज्या मागीर कितें जालें? ते दोगूय गेले, ताजे फाटल्यान कांयच ना, फक्त कार्लूस एक बोवाळ घालता आनी मागीर तो आमचो हे दोग जाण एक प्रेस कॉन्फरन्स घेता, फिनिश, एवरीथींग इज डन. Where did the Congress, as a principal opposition party, what is the Congress doing about it? I think the AAP, the Goa Forward and RG is doing much more than what Congress is doing in Goa. This is my straight allegation. नॉट इन द रियल सेन्स. आमचे ते काम करतात, पूण कितें आसा, ते काम खूब अंडरग्रावंड काम चड करतात. म्हणजे ते बूथ लेवलाचेर सगळे, म्हणजे तेजे तो बोवाळ चड करना, लोकांक ते दाखोवन दिना. काम ते चड अंडरग्रावंड. तुमचें काम जर लोकांक दिसना जाल्यार तुमकां निवडून कित्याक काडटले गिरीश? वाय द पीपल वील गिव यू वोट्स? पयलीं ते पार्टी स्ट्रेंथन करपाक ते अंडरग्रावंड काम स्ट्रॉंग जावपाक जाय. सो ते अंडरग्रावंड काम खूब स्ट्रॉंगली चल्लेलें आसा आमचें. फक्त ते आमी चड दाखयना, कारण मागीर BJP येवन ते हें करपाक शकतात न्ही. आतां forget about the Congress party. Now I want to ask you whether there will be a Mahagठबंधन in Goa. Goa Forward, AAP, RGP, they are doing fantastic work, I'll tell you. Where does Congress stand here? And is Congress going for an alliance or Congress will go all alone? चीफ मिनिस्टर कोणाकडे प्रायवेटली उलयतालो, तो म्हणटा आतां फुटबॉल चलपाना, नवीन कितें तरी करपा पडटलें, नवीन कितें तरी हाडपा पडटलें. सो हे विचार मुख्यमंत्र्यान त्यांच्या BJP स्ट्रॅटेजींक चालू आसा की आतां तेंगेलो फुटबॉल चलचो ना आनी कितें तरी नवें खेळणे हाडपा पडटलें गोंयकारांक खेळोवपाक. सो आमी जागृत रावपाची गरज आसा. फुटबॉल म्हणटा तेन्ना RGP ची गजाल करता. ऑफकोर्स. सो कारण तूं इट्स क्लियर न्ही, लास्ट RGP जर नाशिल्ले, बाकीच्यो हाडल्यो जाल्यार इट्स अ क्लियर विक्टरी. वी लॉस्ट द एंटायर इलेक्शन्स जस्ट बाय 2500 votes, whereas the chief minister won by 350 votes. That is also postal ballot votes. नाल्यार तो सुद्धा हाडता आशिल्लो, सिटींग मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर हाडता आशिल्लो. ओके, अशी जर तूं कावंट केले सगळ्यांची मतां जाल्यार जवळ जवळ 2,500 मतांनी आमी एंटायर इलेक्शन हरल्यात. RGPनूच काडली 94,000 votes. आम आदमीन काडली 60,000 votes आनी TMCन काडली 40,000 votes. सो ही वोट्स आमची आशिल्ली प्रामुख्यान. म्हणजे BJPन तेजी खेळी केली आनी आमी तितूंत घुसपले सगळे, म्हणजे आमचे गोंयकार सगळे. तरी आसतना सावरन आमचे कडेन एक आमदार उरलेलो, ते एका वयल्यान आमी जवळ जवळ 11+1 12 हेजेर पावले. पूण हे जर पार्टी नाशिल्ल्यो
जाल्यार डेफिनेटली आमचो 24-25 सिटां आमी सहज पोजिशन सगळें मेळोन जिखता आशिल्ले. सो सांगपाचो मुद्दो इतलोच की बीजेपीन आपली गेम रणनिती खेळपाक कॉमेस केल्ली आसा. ताका आतां खंयचे खेळणे चलतले आनी खंयचे खेळणे चलपाना ह्या हितून ते दिसतात. आतां पळोवपाक गेल्यार आम आदमी ज्या तरेन काँग्रेसीचेर हल्लो करता आनी ज्या तरेन ते राहुल गांधीचेर अटॅक करता आनी गोंयांक येतात, ते म्हणटा राहुल गांधी हो मोदी कडेन आनी बीजेपी कडेन कॉम्प्रोमायज. आतां हें स्टेटमेंट देशांतलो खंयचो नागरीक एक्सेप्ट करतलो? देशांतलो एकूच लिडर बीजेपी कडेन आनी मोदी कडेन आनी अमित शहा कडेन फायट करता तो म्हणजे राहुल गांधी. डे इन एंड डे आउट इज फायटींग. तेगेली एमपीशीप काडली, तेजें घर काडलें, ताका ईडी कडल्यान हॅरेसमेंट चालू केलो, तो बच जालो ना कसोच. आनी तो सांगता, केजरीवाल सांगता की राहुल गांधी आनी बीजेपी एक, गोंयांक म्हणटा काँग्रेस आनी बीजेपी एक. हांव आम आदमी पार्टीचे जो कार्यकर्ते आसा, लिडर्स आसात, हेंचे कडेन पयलीं केजरीवालान उलोवचें, तांकां कितें जाय तें. आयज जर तूं आपाच्या लिडर सगळे आसा जितले टॉप लेवल आनी तेंचे कार्यकर्त्यांक तर उलयले जाल्यार ते डेफिनेटली तांकां दिसता की बीजेपीक हरोवपाक जाय म्हणून. पूण आम आदमीच्या सेंट्रल लिडरशिपीक दिसना. सो हो पयलीं तेंचे भितर कॉन्फ्लिक्ट आसा. So Kejriwal is compromised. ऑफकोर्स कॉम्प्रोमायज, आनी आय विल शो यू हाव यूज कॉम्प्रोमायज. तुम्ही याद करात, हरियाणाचे इलेक्शन 5 ऑक्टोबर 2022 आशिल्लें. ओके. काँग्रेस पार्टी त्याचे पयलीं इंडिया अलायन्साचे ते घटक आशिल्ले. पार्लमेंट इलेक्शन आमी जॉयंटली फायट केले आनी मोदीक आमी अमित शहाक ज्या बीजेपीचे जो एनडीए गव्हर्मेंटाक आमी टफ फायट दिली. ओके. तेंचे 300 पार म्हणटा तेका आमी कॉलेप्स केलो ह्या सगळ्यांनी. 400 पार. सो तेजे नंतर आमकां अपेक्षा आशिल्ली की सगळे आमी अशेंच वचपाचे. तेजे नंतर केजरीवालाक अरेस्ट केलो आनी ताका तिहार जेलांत तो 6 म्हयने उरलो. याद जाता जाल्यार पळय, लिकर स्कॅम. आतां तेंच लिकर स्कॅम आशिल्ली गोंयांक मुख्यमंत्र्यान केला. पण आम आदमी जर फायट करतालो जाल्यार ते लिकर स्कॅम तेणी केलें, तेणी रिवेंज घेवपाक जाय आशिल्लो न्ही. ज्या हेका केजरीवाल भितर पडलो तसली स्कॅमां जर तूं एअरपोर्टाचेर गेले आनी एअरपोर्टाचेर ज्या तरेन तुका लिकराची दुकान दिसतात तें पळयलें जाल्यार तुका स्कॅम कितल्याचेर पावला तें कळटलें. तें मागीर उलयता. तेजे नंतर हरियाणाक आमी म्हटलें अलायन्स करुया आनीक आम आदमी पार्टीन हय म्हटलें, सगळें जालें. 9 सप्टेंबराक त्यांचो स्टेट प्रेसिडेंट सुशील गुप्ता हो अनाउन्स करता की हरियाणाक आम आदमीचे आनी काँग्रेसचे अलायन्स आमी करनाक, आमी इंडिपेंडंट लडटा. सो 9 सप्टेंबर 2024 हें स्टेटमेंट जाता आनी 13 सप्टेंबर 2024 केजरीवालाक बेल मेळटा. आतां हो कसो योगायोग, हें कितें तें तुवें विचार करप, गोंयच्या लोकांनी विचार करप आनी आम आदमीचो जो कार्यकर्तो, खरो कार्यकर्तो आसा, ज्या कार्यकर्त्याक दिसता की बीजेपी हरपाक जाय, ह्या कार्यकर्त्यांनी हाजेर विचार करप. म्हणजे तेजे नंतर फायदो कोणाक जालो? हेजो फायदो बीजेपीक जालो आनी बीजेपी थंय परत. So Goyan Arvind Kejriwal is come only to divide the votes. डेफिनेट दिल्ली तेच केलें न्ही. दिल्ली सांगलें का आमी करुया अलायन्स. दिल्ली तेणी सेम केलें. दिल्ली जवळ 1 डिसेंबर 2024 केजरीवालान स्वता अनाउन्स केलें नो अलायन्स म्हणून. थंय जर अलायन्स जालें डेफिनेटली आमकां बीजेपीक हरोवपाक शकताले आमी एक जाल्ले जाल्यार, जशें आमी पार्लमेंटाक केलां. आतां तुका सांग, गोंयांक येवन ताका अनाउन्स करपाची कितें गरज आसा की गोंयांक आमी तेंचो एक पार्लमेंटाक तुवें म्हटलें 8-0 शेणले खंय दिल्ली. न्ही, हांव दिल्लीचीच म्हणना, हांव ओवरऑल हें सांगता तुका. सो ते फर्स्ट टायम आमी पार्लमेंटाक तूं अलायन्साचेर उलयलो. पार्लमेंट देयर वॉज अलायन्स इन पार्लमेंट. ऑल इंडियाचे गजाल उलयतालो. सो गोंयांक येवन केजरीवालाक सांगपाक की आमी बीजेपीक हरयतले, हें स्टेटमेंट मॅच जायना. एक म्हणजे तांच्या कार्यकर्त्यां कडेन मॅच जायना आनी दुसऱ्या कडेन जी गोंयांक जमीन परिस्थिती आसा थंय मॅच जायना. कारण 2 इलेक्शनांक त्यांनी 6% वयर वोट शेअर घेतला. So even if Congress this AAP is not ready, is Congress going to going for alliance? सी, काँग्रेस सदांच लोकां मुखार सदांच नम्रतायेन बागोवले आसा. लोकांक सांगलें तें काँग्रेसीन आयकलां. लास्ट टायम लोकांक सांगलें आमकां तुमी डिफेक्टरांक लागींच करनाका, डिफेक्टरांक तिकेट दिनाका, आमी लोकांची मान्य करूं नाका. लोक आमकां सांगत आसा तुमी एक जाय, गोंयांक जर बीजेपीक हरयतले
जाल्यार तुमी जर डिवायड जाले परत बीजेपी येतली. लोक सांगता हे काँग्रेस, हांव कितें सांगता आनी काँग्रेसचे आमचे No, but there अमित has to पाटकर be कितें some सांगता, युरी back कितें end सांगता. talking, back end conversation जावंक जाय हेच्या खातीर. आतां तुवें एलिगेशन्स केले, केजरीवालान एलिगेशन्स केले म्हणून अलायन्स जावपाक ना. अलायन्स बॅक एंड पॉलिटिक्स सगळ्यांनी- म्हणटा ती आसता ती. सगळ्यांनी एकठांय येवप ही काळाची गरज आसा, कारण वी आर फायटींग विथ अ व्हेरी बीग पॉलिटिकल सिस्टम म्हणटा हांव, पॉलिटिकल पार्टी न्ही. वी आर फायटींग विथ इलेक्शन कमिशन, वी आर फायटींग विथ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, इट्स नॉट जस्ट वन बीजेपी, अँड वी आर फायटींग विथ सामकी हेची वेल ऑइल्ड सोशल मिडिया टीम, मॅन्युप्युलेशन्स करपी मशिनरी. म्हणजे तुम्ही केल्या वोट चोरी कशें करते राहुल गांधीन परत परत एक्सपोज केल्ले आसा. सो ह्या मशिनरी कडेन फायट करता आसतना आमकां डेफिनेटली युनायटेड फायट दिवची पडटली. सो गोंयचो लोक मागता युनायटेड फायट, आनी आमकां गोंयच्या लोकांचें आमकां आयकपाकूच पडटलें. शेवट पार्टीचे लिडर आमचे जे आसात ते डिसायड करतले, आमचो युरी जावं अमित आनी बाकीचे कोण हे आसा ते, तितूंत हांव व्हडलो इनवॉल्व ना. सो म्हाजें हें की आमी जितले जातात तितले फोर्सांक पयलीं म्हणजे आमचे पार्टीचे कार्यकर्त्यांक आमी एकठांय करपाक जाय, आमचे वोटरांक आमी एकठांय करपाक जाय, आनी तेजे नंतर जो फोर्सीस बीजेपी खऱ्यांनीच उडोवपाक सोदता तांकां एकठांय करप. आम आदमी पार्टी हॅज नो कॅपेसिटी ऑन द ग्राउंड टू डिफीट बीजेपी इन गोवा. ऑन इट्स ओन नॉट पॉसिबल. 2 इलेक्शनांक ते 6% क्रॉस करपाक शकले ना, डिस्पायट डुईंग एवरीथींग. गिरीश, इफ गिवन अ चान्स अगेन 2022 पासून जर तुका यू आर मेड द प्रेसिडेंट, हाऊ वूड यू गो टू द पीपल? बिकॉज लोकांनी तुका 11 आमदार दिले, तुज्या पार्टी कडेन ते सांबाळूंक जावंक ना, ते 8 जाण तातूंतल्यान गेले भायर. ह्या फावटी तूं लोकां कडेन कितें म्हणून वतलो? सी, गोंयचे पॉलिटिक्स न्ही, खंयचेंय पॉलिटिक्स पळय, आमदार वयता हें फक्त गोंयांकूच न्ही. आम आदमीचे पार्टीचे गुजराताक आमदार गेल्यात न्ही, आम आदमी पार्टीचे बाकी कडेन दिल्ली सारके स्टेटींनी आमदार गेल्यात न्ही. सो आम आदमी पार्टीन जर ते येवन उलयलें, आमी ते कितलेशेच गजाली आमी लोकां मुखार दवरतले, ते टार्गेट करपाक सोदतात बेसिकली. सी, जो मेरेन आमी फॉर्मली 21 नंबर क्रॉस करना, हांव हें पयलीं सांगतालो, पूण आमी गेले त्या वेळार जेका आमी मुख्यमंत्री केलो दिगंबर कामतीक, जो देवा कडेन वचून सोपूत घेता, संकल्प आमोणकारा सारके कार्यकर्ते जे NSY युथ काँग्रेसींतल्यान बिल्ड जाल्ले, जेजे भितर रक्तांत सारकी काँग्रेस आशिल्ली. अलेक्स सिक्वेरा, जो सामको रिटायरमेंट जाल्लो, परत येवन पार्टी ताका तिकेट दिता, आनी पार्टी तिकेट दिवन जो युथ काँग्रेस प्रेसिडेंट म्हणून काम केल्ले. अशे जेन्ना लोक पक्ष सोडून वयता तेन्ना तूं आनी कोणाचेर विश्वास दवरपाक शकता? ते सगळे तरेचे आमी प्रयत्न केले न्ही, सगळे तरेचे प्रयत्न केले, तरी सुद्दां ते लोकांक, पूण उत्तर हे लोकांनी दिल्लें आसा. 2017चे इलेक्शनाक जे आमदार निवडून येयल्ले, जे 10 डिफेक्ट जाल्ले, तितूंतले फक्त 3 आमदार निवडून येयले परते. 7 आमदारांक, 7 डिफेक्टरांक, 7 बंडखोरांक लोकांनी हरयल्ले आसात. आनी हे 8 आमदार जे गेल्ले आसात, हांव सांगता तुका, 8 एकूय आमदाराक गोंयची जनता जिखून दिवची ना. माझो क्वेश्चन थंयच उरलो, तूं खंयच्या तोंडान वतलो लोकां कडेन? लास्ट टायम तूं स्वता, देर वॉज नो चीफ मिनिस्टर कॅन्डिडेट, फेस नासलो, तरी सुद्दां तूं लोकां कडेन गेलो, सगळ्यां कडेन तुवें मतां मागली, अँड यू गॉट वोट्स. मे हॅव जस्ट लॉस्ट बाय 2500 वोट एज यू सेड. पूण ह्या फावटी लोकां कडेन वतना कितें म्हणून वतलो, जर तूं प्रेसिडेंट जालो जाल्यार? म्हाजो प्रेसिडेंट जालो, हांव प्रेसिडेंट इफ्स एंड बट्स खूब आहा तितून, पूण प्रेसिडेंट जालो, हांव प्रेसिडेंट जालो ना. हांवें पक्षा खातीर कितें करपाक जाय ते हेजे पयलीं केल्लें आसा. गोंयांक फक्त 2 पदयात्रा जाल्यात, म्हणजे गोंयांक पदयात्रा कल्चरूच ना. म्हणजे काणकोणचे ते पेडणे टॉक चलोन भोंवप वताचे कडान, हें कल्चर गोंयांक ना. आनी गोंयांक फक्त 2 पदयात्रा जाल्यात, आनी दोनूय हायवे लीड केल्यात, आनी दोनूय फावटी हांव पक्षाचो अध्यक्ष नाशिल्लो. म्हणजे पार्टीची ती गरज आशिल्ली, पार्टीन म्हाका आदेश दिलो की तूं पदयात्रा कर. हांवें पदयात्रा केली पार्टीक लिफ्ट मेळपाक. 2017 तर पदयात्रा नंतर वातावरण चेंज जालें. पदयात्राचे कॉन्क्लूड करपाक राहुल गांधी गोंयांत येवन ताजेर हें केल्लें आसा. सो आयज राहुल गांधीन ज्या तरेन हो वोट चोरी एक्सपोज केल्ली आसा, कोणाक खबर 2022 वोट चोरी गोंयांक जाल्ली काय ना तेजेर आमी काय स्टडी केली ना, कारण ती मशिनरी आमकां गोंयांक मेळना स्टडी करपाक.
आतां 2022 आमी बरें विजन गोंयकारांक दिल्लें आनी गोंयकारांकूय दिसतालें गोंयकार थोडो घुस्पलो हे ज्यो पार्ट्यो वेगळ्यो वेगळ्यो येवन. सो ह्या पावटी आमी एक न्यू लिडरशीप बरी जी पार्टी बरोबर लॉयल आसतली हांकां प्रमोट करून लोकांक गोंयकारांक जाय तशें एक सरकार स्थापन करून गोंयकारांक जी गोंयकाराची कितें हें आसा एक म्हणजे आमची आयडेंटिटी सांबाळपाची, आमची जमीन विकली वयता ती जमीन प्रोटेक्ट जावपाची, गुंडगिरी बंद जावपाची, कोणाची जमीन कब्ज जातात तांकां प्रोटेक्शन दिवपाचें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन म्हणजे जॉब कॅश फॉर जॉब जे BJPन हें केल्लें आसा तें बंद करून ऑन मेरीट लोकांक भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट दिवपाचें आनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करपाचें. म्हाका दिसता ह्यो थोड्यो गजाली गोंयकार खूब कमी एक्सपेक्ट करतात. ह्योच जर गजाली जाल्यो जाल्यार म्हाका दिसता गोंयकारांक हें खुबशें जाता. सो गोंयकारांची बेजिकली सद्याक हें आसा की गोंयची आयडेंटिटी इज इन द क्रायसीस. कशें करून गोंयची आयडेंटिटी आमी प्रोटेक्ट करून गोंयकारपण आमी सांबाळटलें हो सगळ्यांक व्हडलो इश्यू आसा. गिरीश, तुका म्हाजो एक लास्ट क्वेश्चन, टायम आमचो जाता. 2022 जो एक स्टंट जालो म्हणटा तो आमी जाणा, आतां आमी ताका स्टंटूच म्हणूं शकता, कित्याक काँग्रेस पार्टीन सगळे आपले जे उमेदवार आसले तांकां खुर्सार व्हेलो, बांबोळे बोडगिनी व्हेलो, तांकां शपथ घेवपाक लायली. हो नेमको प्लॅन कोणाचो आनी तुमकां कितें दिसलेलें की हे शपथ घेवन मिनिस्टर MLA जातकूच हे वयचे ना म्हणून? आनी ताजे फाटल्यान कितें हें आसलें, रिजन कितें आसलें? रिजन आमी जेन्ना कॅन्डिडेटाची मिटींग करताले आमी कॅन्डिडेटांक परत परत सांगताले आनी तितून भितर लीड घेवन सांगताले की कशेंच आमी फुटपाक जायना हें सगळ्यांक. म्हणजे तुमकां गव्हर्नमेंट फॉर्म म्हणजे इलेक्शन जावचे पयलीं तुमकां खबर आसली की ही अशी परिस्थिती येतली? ना, पूण परिस्थिती येतली म्हणून दिसली म्हणून तुमी ही शपथ घेवपाक लायली न्ही? जेन्ना पळय मायकल लोबो घेवपाचो प्रपोजल दिगंबर कामत आनी तेन्नाचे इन्चार्ज दिनेश गुंडरावाचो जालो तेन्ना स्ट्रॉंग रिजर्वेशन आशिल्लें चिदंबराचें आनी समोट आमचे कार्यकर्ते थोडे प्रो आशिल्ले थोडे ओपोज आशिल्ले आनी तो स्टँड हांव घेतालो, हांव ताका थोडो ओपोज करतालो. सो तेगेले एंट्री 2 फावटी ब्लॉक जाली आनी तेजे नंतर चिदंबरम आनी हांव पी चिदंबरमान तर फॉर्मली स्टँड घेतलो हो परत वयतलो सोडून. सो तेजे नंतर हो इश्यू आमचे नॅशनल लिडरशिपी कडेन थ्रेड डिस्कस जालो. तेगेले एंट्री दिल्लीच्यान हें येयलें की तेगे एंट्री करनाका करून. तेन्ना दिगंबर खूब सारको अपसेट जाला, पूण कोण कॉन्टेस्ट करपाना आनी कितें तेगेली नॉर्मल नाटकां आसता ती स्टार्ट केली. आनी तेजे नंतर आमचे तेन्नाचे पार्टी प्रेजिडेंट राहुल गांधी, तेजे बरोबर आदली अध्यक्षा सोनिया गांधी बी आशिल्ली आनी आमची नॅशनल लिडर्स हांणी सगळ्यां कडेन डिस्कस केलें आनी सगळ्यांनी आपलो आपलो मत थंय मांडलें. आनी त्या मिटिंगेक सुद्दां हांवें सांगलेलें की तो येयलो जाल्यार आमदार आमकां एक 4-5 जिखपाक मदत जातली, पूण तो कितलो तेंप रावतलो हेजी गॅरंटी कोण दिवपाक शकना. आनीक पार्टी लिडरशीप ऑल्सो वॉज रेडी. पूण तेंगे सगळ्यांचें हें आशिल्लें की आमकां 21-22 जर नंबर जालो जाल्यार आमचे आमदार फुटचे ना. ताजे जर कमी जालो जाल्यार फुटपाची शक्यता आसा. हें थोडी हें एंटिसिपेशन आशिल्लें. सो तेजे नंतर पार्टी लिडरशीप डिसिजन आमी घेतात, आमी गोंयच्या लोकां कडेन थोड्या वेळ उलयतात. सो अकॉर्डिंगली ते एक टीम धाडली तेणी गोंयांक आनी गोंयांक तेणी जे कोण ऑब्जेक्शन आसताले तेंचे कडेन उलोवणी केली आनी तेंचे नंतर तेणी रिपोर्ट हें केलो की ओके तुमी ताका एडमीट करात म्हणून. ओके, पण तेणें थोडी आमकां कंडिशन घातली त्या एंट्रीचेर. पूण अनफॉर्च्युनेटली जें जावपाचें तें जालें. बरें, तो ताका घेतलो, परत ताका CLP लिडरशीप दिली, पार्टी प्रेजिडेंटशीप आमी न्यू हे दिली आनी तेजे नंतर 8 आमदार गेले आनी तेजो पूर्ण हें म्हणजे तूं इमॅजीन कर, ते 10 आमदार पयलींचे गेले. त्या टायमार गांवाध्यक्ष नाशिल्लो, पूण ती ब्लेम म्हाजेर म्हणजे एज अ पार्टीचो लिडर यू हॅव टू एक्सेप्ट. आतां हे 8 आमदार गेले, तीय बीन जबाबदारी गिरीश चोडणकर आमी एक्सेप्ट करतात न्ही, कारण जेन्ना तूं लिडरशीप घेता जबाबदारी तुवें घेवपाकूच पडटा. आनी हांव फ्रंटाचेर हांव जबाबदारी घेता कसली. तेंचेर डिस्क्वॉलिफिकेशन दोनूय पिटिशन अप टू सुप्रीम कोर्ट आयज फायटी हांवूच करता, कारण हें सगळ्यांत चड दुखलां डिफेक्शनाचें जाल्यार तें म्हाका दुखलां आनी हांव ती पोटतिडकीन फायट करता. म्हणजे दोनूय मॅटर म्हाजे आतां सुप्रीम कोर्टान फायनल स्टेजीर पावल्ली आसात
आणि कॉन्स्टिट्युशनल बेंच बसलो म्हणून जवळ जवळ ती 1 म्हयनो डिले जाली. आनी म्हाका विश्वास आसा की ह्या फावटी दोनूय पिटिशन जे आमी क्लब केल्ले आसात सुप्रीम कोर्ट 10th शेड्युलाची क्लॅरिटी दितलो आनी 10th शेड्युलाची क्लॅरिटी दिता आसतना हे 10 आनी 8 आमदार इल्लिगली मर्ज करून गेल्ले आसात. हेजो निर्णय जातलो आनी हे आमदार डिस्क्वॉलिफाय जावन देशांक एक नवो कायदो ऑलरेडी आशिल्लो तेजी क्लॅरिटी देशाच्या लोकांक मेळटली. तूं म्हाका हे शपथ विधीची ती शपथ घेवचे पयलीं कोणाचो प्लॅन तो सांगूंक ना अजून आनी ते कित्याक कारण आमी जेन्ना डिस्कस करताले आमच्या कॅन्डिडेटा भितर की कोणेच फुटपाक जायना. सगळ्या मोठ्यान भाशणान आवाज करून भाशणां करतालो दिगंबर कामत आनी मायकल लोबो. म्हणजे आमी कशेंच फुटपाक जायना. मायकल लोबोन तर हें सांगलें तुमकां ते पयशे ऑफर करतले आनी सगळे हें करतले आनी तुमकां ते शेवट कांय दिवचे ना. हें मायकल लोबो हड्डे दडोवन सांगतालो. दिगंबर कामतीन तर सामकें लीड घेतलें आनी थंयच मायकल लोबान दिगंबर कामत ह्या दोगांनीच हें केलें की आमी देवाचो सपूत घेवया म्हणून. आनी थंयच्यान इट वॉज जस्ट स्पॉन्टेनियस एक्चुअली. म्हणजे अशें न्ही की आमी पयलींच ठरोवन नॉट प्लॅन स्पॉन्टेनियस सगळे म्हणपाक येस आमी सपूत घेवया. सगळे कॅन्डिडेट मला हे सपूत घेवया म्हणजे आमी कशेंच फुटचे ना. त्या कारणान गोंयकारांक एक विश्वास बसतलो. गिरीश एकूच आतां तूं इतलो उलयलो म्हाका एकूच विचारूशें दिसता तुका. गिरीश चोडणकर आनी विजय सरदेसाय ही एक लॉंग स्टोरी. शॉर्टान आतां सांग आमकां दोगां भितर कॉम्प्रोमायज जालें काय? सो इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्रोमायज. आमची 8 आमदार गेले. आमचे कडेन लिडरशीपूच सारकी हें जाली कांयच उरली ना. सो तेन्ना आमकां जो फोर्स मेळटा जो फोर्स ओपोजिशनाक मेळटा तो एक्ट करपाचें काम आसा. 2022 सगळ्यांक खबर आसा हांव गोवा फॉरवर्डाच्या अलायन्साक आय हॅड अ स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन. व्हेरी व्हेरी स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन. बट एट द सेम टायम हांव आमच्या लिडरांक सांगतालो अलायन्स करचे परस जर ती मर्जर जाल्ली जाल्यार लोकांक दिसतलें की हे परत गोवा फॉरवर्ड खंयची डिसिजन घेवपाक शकपाना ते पार्टी बरोबर उरतले. पूण तेजे नंतर तेणें दिल्ली गेलो. त्या मिटिंगेकूय हांव नाशिल्लो आनी दिल्ली वचून तेणें राहुल गांधीक तेन्ना मागीर म्हाका सगळ्यांनी सांगलें की आश्वासन दिलें आपूण तुका तुमचे आमदार कितले रावतले कितले रावतले ना तें खबर ना पूण आपूण तुका उतर दिता की हें फूल टर्म आपूण तुमचे बरोबर आसतलो सरकार जावं सरकार न जावं. सो हो तेणें एक थंय तेजे नंतर तेणें उतर दिलें. ज्या मिटिंगेक हांव नाशिल्लो पूण सबसिक्वंटली दिनेश इलेक्शनाचे जालें आतां सद्याची तेच सांगता. सो सबसिक्वंटली हो सगळो इश्यू जातकर सो हांवें म्हण हांव तेजे कडेन फायट करून हांव कितें करतलो. तो आसा ओपोजिशनाक. ही हॅज नॉट जॉयन द गव्हर्मेंट. आय डोंट नो वेदर ही हॅड ऑफर ऑर नो ऑफर. पूण अशें दिसलें की तो रावलो कारण BJP सगळ्यांक बरोबर घेवन गेले. ताका आपयलो काय ना आपयलो म्हाकाय खबर ना. सो तेजे नंतर गव्हर्मेंटाचो ओपोजिशन जालें. हांवूय प्रेजिडेंट असो हें नाशिल्लो पूण हांवें म्हण हांव तेजेर ताका क्रिटिसायज करून तो गव्हर्मेंट काय ना. सो हांवें ताका क्रिटिसायज करपाचें बंद जालें. तेजे नंतर तोय म्हाका क्रिटिसायज करतालो तेंय बंद जालें. सो अशें कितें ना की आमी बसले आनी आमी दोगूय बसून कॉम्प्रोमायज कितें केलें हें करपाचें तशें हें कांयच नाशिल्लें. सो इट इज आय थिंक द सर्कमस्टन्सीस हॅज मेड अस द एंटायर पॉलिटिकल सिट्युएशन हॅज मेड अस लायक no enemies अशें. So I will not say anything else, but that this thing is not there. Nor I target him, nor he targets me, because the ultimately target is to expose this BJP's corrupt government. उलोवपाचें खूब आहा पूण वेळेची मर्यादा आहा. आमी सगळे पॉलिटिक्स गिरीश बाबा कडेन उलोवन काडले. काँग्रेसीन कितें घडलां, कितें घडपाचें आसा, कितें घडामोडी जावपाची आहा ती ताणें सांगली आमकां. जावपाची आहा जावपाची ना. ताणें काँग्रेसीन कितें करूंक जाय, फुडल्या इलेक्शनाक कितें जावपाक जाय तें सुद्दां आमकां सांगून दिलें. सजेशनां दिलीं. ती आतां अमित पाटकर, युरी आलेमांव, पार्टीचे बाकीचे पदाधिकारी हाचेर कितें विचार करतले ताजेर डिपेंड आहा. गिरीश बाब तुमकां खरेंच मना काळजांतसून देव बरें करूं म्हणटा. तुमी आपलो प्रेशियस टायम दिवन हांगा आयले. देव बरें करूं.
तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.